Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. काश्मीरात हिंदू पंडितांचेर जाल्ल्या अत्याचाराचेर विवेक अग्निहोत्रीचे काश्मीर फायल्सान पहिल्या 14 दिसात 207 कोटींचो गल्लो गाठलो. कोविडा उपरांत उतले उखलिल्ले पहिलेच फिल्म. अग्निहोत्रीन केल्ल्या धाडसा खातीर फिल्म आनी एक्टरांची तोखणाय तितलोच क्रिटिक्सांचे कडच्यान वाद. फिल्म टॅक्स फ्री करपाची मागणी दिल्ली विधानसभेत आयली आणि ताचेर मुख्यमंत्री केजरीवालाची ही जाप. अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी. टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर. टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? स्वरा भास्कराचे नील बटा सन्नाटा, कबीर खानाचे 83 आणि तापसी पन्नूचे सांड की आंख फिल्मा अरविंद केजरीवालाच्या सरकारान टॅक्स फ्री केल्यान. केजरीवालाची 2 तोंडां म्हूण सोशल मिडियाचेर नेटिझनांचेर फार. गोंयांत हे फिल्म टॅक्स फ्री म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घोशणा करून मेकळो जाला. अजून तरी फिल्म टॅक्स फ्री जाल्ले ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानूय ट्विटर फंड मारले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.